वीज मंत्री मिलिंद नायकाचे नावान सध्या गोंयकार शंख मारपाक लागिल्ल्यान वीज खात्याचो कारभार मुख्यमंत्री पर्रीकारान हातात घेतला। गोंयाक सध्या 150 मेगावॅट वीज उणी पडटा। लायटीचे बिलांचे प्रश्न 6 म्हयन्यां भितर सुट्टले म्हूण मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो। विदेश भोंवड्याचे धोरण थारले शिवाय सरकार मंत्री आमदारांच्यो भायल्यो भोंवड्यो स्पॉन्सर करचो ना। मिडिया रिपोर्टाचेर ताणें ही जाप दिली। मांडवीचें उदक घाण आनी असुरक्षीत म्हणपाचो प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो रिपोर्ट ताणें न्हयकारलो। I am in talk with Piyush Goyal. I will be talking with him and getting some SEE, but that will take 3-4 months on deputation from some place till I can correct the bottom. We are also contemplating of engaging some 8 or 10 executive engineers directly through the market or degree qualification. GPSC गेला ओनू मातशे इल्ले चड ब्रेकडावन जावपाचें एक कारण म्हणजे अवेळी पडलेलो पावस आनी मोठ्या कितें म्हणटा ते लायटनींग आनी थंडर स्टॉर्मान पडलेलो पावस। वी आर ऑलरेडी फॉलिंग शॉर्ट बाय एट पीक लोड 150 मेगावॅट। आमचो प्रयत्न आहा की छत्तीसगडचो कोल हे सिग्नेचर बेगीन जावचो PPP आनी म्हाका गॅरंटी आहा की ऑगस्ट पर्यंत तरी हांव ते करून घेतलो, कारण ते काही अजुनूय बारीक बारीक बॉटलनेक्स आहा। ती करीत जाल्यार आमकां ओवरऑल इमिजिएटली एक 200 मेगावॅट 250 मेगावॅट मेळूंक शकता, बाय वीच द शॉर्टफॉल कॅन बी टेकन केअर। आतां आमी जे पयशे मोडटले पळय, हांव परिणाम थोडेशे सांगता। आत्तां आमी कितें करतले अशें न्हय, पण आमी जे इन्वेस्टमेंट करतले ऑटोमॅटिकली इट वील बी रिफ्लेक्टेड ऑन सम प्रायसीस। हांव फक्त सांगताय, आमी करता, आमी प्रायसूय वाडोवचे ना, कांय चिंता करपाची गरज ना। आमी सादारण अंदूच्या वर्सा 300-350 कोटीचे प्रोजेक्ट हातान घेतल्या। अंडरग्राउंड केबल आयली, एडिशनल ट्रान्सफॉर्मर आयले। वी आर नाव वर्किंग ऑन अ मंथली मीटर सिस्टीम इन हाऊस। ते वतले रद्द करून ना, अजून वतले ते। बिलिंग इज बीइंग शिफ्टेड टू GEL 1912 इज अ कंप्लेंट नंबर। एक म्हणजे आमी आतां 250 मीटर रिडर घेवपाचे प्रपोजल हे केला आनी दीस प्रपोजल वील गो थ्रू। नोव्हेंबरात पोन्न्या गोंया जावपा आशिल्ले सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या एक्सपोजिशनाच्या सुवाळ्याक पोप येवचो ना। फाटले केंद्र सरकाराचे वतीन बिशपाचे परिशदेन धाडिल्ले आमंत्रण पोपान न्हयकारलां म्हणपाचे आर्चबिशप फिलिप नेरी फेर्रांवान मिडियाक सांगले। मात एक्सपोजिशनाच्या नांवान कांय मंत्री आमदार सरकाराच्या कुस्तार भायर वचून भोंवड्यो आनी रोड शो करपाक सोदतात म्हूण विचारले तेन्ना मात आर्चबिशपान विशय थांबयलो। एक्सपोजिशनाची माहिती दिवंक चर्चीन वेबसायट सुरू केल्या। The Bishops' Conference of India already last year approached the government and an invitation was sent to the Holy Father to visit our country, and in normal circumstances Goa would be on his route, but a reply has come that it will not be possible for the Holy Father to visit India in the coming year. So the question of his coming to Goa does not arise. अंदू वर्साच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या एक्सपोजिशनाची माहिती दिवंक चर्चीन बुधवारा वेबसायट सुरू केली। वेबसायटीचेर आर्चबिशप मिडिया कडेन उलयलो। मात एक्सपोजिशनाच्या नांवान कांय मंत्री आमदार सरकाराचे खुस्तार लाखांनी रुपया कड्डून भायर वचपाक सोदतात। तें कितलें बरोबर म्हूण आर्चबिशपाक विचारलें तेन्ना ताणें आपूण ताचेर उलोवंक सोदिना म्हूण सांगून विशय थंयच थांबयलो। Not for me to make any comments on that. I would not like to make any comments, but we would I wouldn't like to say anything on that. वेबसायटीचेर एक्सपोजिशनाची पुराय कार्यावळ आसतली। Whether it is a prayer room, a counseling center, or as I said, auditorium where every day there will be some performances or the other, whether musical or short play or a dialogue, a interaction or debate, where people will come to know through the website exactly what are the programs scheduled for a particular day, what time the masses, how the masses are, whether there are delays and whether there are change in schedules. All these will be available on the website. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि चेतन गवस। आता घेऊया एक विराम।